मीराबाग सावड्डे जावपी 280 कोटी रुपयाच्या बंधाऱ्याच्या प्रकल्पा लागून वाद निर्माण जाला। फक्त 2 MLD क्षमताय जाय असताना इतलो व्हडलो प्रकल्प कित्याक चालीक लायतात? सरकारी कागदपत्रांतल्यान विसंगतीक लागून खंय घोटाळे जाल्ल्याचे दिसून येता असो प्रश्न घेवन थळाव्या लोकांक तेको दीत या प्रकल्पाविशीं गंभीर प्रश्न उपरासल्यात। मजगतीं हो प्रश्न विधानसभेत मांडपाचो दावो आम आदमी पक्षाचो वाल्मिकी नायकान केला। सरकारी कागदपत्रांतल्यान विसंगतीक लागून वो व्हडलो घोटाळो जाला असो आरोप केला आणि या प्रकल्पाचो थळाव्या जैवविविधताय, धार्मिक सुवाती आणि नागरिकांच्या उदरनिर्वाहाचेर परिणाम जातलो असो भंय थळाव्यांनी उक्तायला। मिरामागचें आंदोलन जे आता इतले दीस चल्लां सगळे गोंयकार पळयता आणि आमी पळयले आणि वायट दिसलें की आज खरें म्हळ्यार गोंयभर लोकांक बारीक बारीक गोष्टी खातीर आंदोलन करचें पडटा आणि ही बारीक गोष्ट न्ही हांगा तांचे एकूच न्ही 9 गांव धोक्यान आसा ह्या प्रोजेक्टा खातीर जो 280 कोटीचो प्रोजेक्ट आणि हे 280 कोटी कित्याचेर खर्च करतले, कोणा खातीर, कोणाच्या बऱ्या खातीर खर्च करतले हे खंयच्याच 9 गांवाच्या लोकांक कांयच खबर ना। 2 वर्सां जालीं ती हाजेर क्लॅरिटी मागतात, कसलेंच तांकां इन्फॉर्मेशन सारकें दिवना, क्लॅरिटी दिवना। त्या खातीर तांकां बाबड्यांक आज आंदोलन आपलें म्हणजे घर सोडून, आपलो धंदो सोडून, आपलें काम सोडून आंदोलनार बसचें पडलें। सो आमी आम आदमी पार्टी तर्फे तांकां तेंको दिवपाक आयिल्ले आनी हांगाच न्ही आंदोलनाकूच न्ही आमी तांकां आश्वासन दिलां की आतां थोड्याच दिसांनी विधानसभाची सत्र जावपाची आसा, बजेट सेशन। त्या सेशनान सुद्दां आमचे 2 आमदार जे आसा कॅप्टन मेन्झी वेगस आनी इंजिनियर क्रूज सिल्वा हे दोगूय आमदार तांचो विशय विधानसभेन वयर काडटले। ताजे स्टेटमेंटूय केल्लो कित्याक ही सामकी एक लजेची गजाल एक्चुअली की एक गव्हर्मेंट फंक्शन, डिपार्टमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड पब्लिसिटी गव्हर्मेंटाच्या स्पॉन्सर्ड फंक्शनाचेर त्या स्टेजीचेर एक तो भारतीय जनता पार्टीचो लिडर जो आसा तो मिडियाक धमकी दिता, म्हणजे इन्फॉर्मेशन आनी पब्लिसिटीचे डिपार्टमेंटाच्या स्टेजी वयल्यान मिडियाक धमकी दिता। सो आमी हाजो निशेध केल्लो आणि मेन म्हळ्यार कितें आसा की म्हाका दिसता आतां भारतीय जनता पार्टीन टायम आयिल्लो आसा की आपल्या लिडरांक एक कितें तरी एक शिक्षण दिवचें। गव्हर्मेंटाच्या स्टेजी वयल्यान तूं मिडियाक धमकी दिवपाक लागल्या जाल्यार ऑपोजिशनान सोड तुमकां घरा बसचें पडटलें आणि लोक तुमकां घरा धाडटलेच। सगळ्या जर्नलिस्टांक सुद्दां हाजी देख घेवंक जाय आनी दे शूड बॉयकॉट ऑल गव्हर्मेंट फंक्शन्स जेन्ना पर्यंत इन्फॉर्मेशन आनी पब्लिसिटी मिनिस्टर आनी चीफ मिनिस्टर जे आसा बाब प्रमोद सावंत हांणी हाज्या खातीर एक एपॉलॉजी दिवंक जाय। आनी म्हाका दिसता अजून हाजेर स्टेटमेंट सुद्दां करूंक ना आणि एपॉलॉजी सुद्दां ज्या लोकांनी दिवपाचो प्रयत्न केला। आयज आमचो 9वो दीस आसा प्रोटेस्टाचो, तर आमचे मदीं आसा आमचे जे आपाचे प्रेसिडेंट वाल्मिकी सर तशेंच तेजी टीम आयज आमकां सपोर्टाक येयल्ली कडेन आसा। कित्याक तांकांय दिसलें की खंय तरी आमचेर खंय तरी अन्याय जाता। गव्हर्मेंटान पयरूच एक आपले हे धाडले, मेमोरंडम धाडले कलेक्टराच्यान हे केल्ले की 28 तारीख पयलीं कितें हे दिता म्हणून प्रेजेंटेशन कितें दिता म्हणून। सो आमी ते प्रेजेंटेशनात बाकीचे आमचे सगळे गांवचे लोकांनी डिस्कस केले। सो आतां ते आमी प्रेजेंटेशन पळोवपाचें आमची ती ताकद उरला, कित्याक आमी तुमकां बरें पयलीं सांगताले, 2 वर्सां पयलीं सांगताले, तर तेन्ना ते दाखयलें ना तेणी। सो आमकां ते आतां आमी तेजेर आतां बॉयकॉट करपाचें आमी ते ठरयल्ले कडेन आसा आनी जे कितें आमी ऑफिशियल आसा जे ते आमी करतले गव्हर्मेंटाक। सरकार अशे प्रोजेक्ट घेवन येता ज्या प्रोजेक्टाक कांयच क्लॅरिटी आसना। आमी गेली कितलेशे म्हणजे जेन्नाच्यान हे सरकार सत्तेर आयला तेन्नाच्यान ह्या सरकारान सपाटो लायलो। IIT धर बरे प्रोजेक्ट म्हणजे IIT सारखे प्रोजेक्ट हे बरे आशिल्ले, पण खंय घालप, लोकांक मान्यता घेवन कशा पद्दतीन ते खंय बसोवप हे ह्या सरकाराक कळना आणि म्हणूनच प्रत्येक कडेन ते फोर्सफुली हे प्रोजेक्ट हाडपाक पळयता। प्रोजेक्ट लोकांचे लादपाचें काम जे सरकारान चलयलां आणि प्रत्येक कडेन जे तांकां आपले थुकिल्ली थूक परत जी चाटपाक पडटा, म्हाका दिसता हांव 100% शुअर आसा हांगाय तेंच जातलें। कित्याक लोक जो आसा हो सुप्रीम आसा, जरी तुमच्या हातीन हो पावर आसलो, तुमी सत्तेर आसले तरी तुमी समजना का की तुमी खंय कितें करपाक शकता।